कणकवली वाठारांत आपल्या मामाच्या घरा लग्नाची होळीक देऊन परत येतना निकिता नावाच्या या 28 वर्षाच्या चलयेक तळवडे अंबराड वाठारांत अपघातात जाग्यारच मरण आयल्याची घडणूक मुखार आयल्या। हे घडणुकेत तिचो भाव वैभव किरकोळ दुखापतीन साल्वार जालो। या काळजाक पीळ घालपी घडणुके उपरांत गंगावाडी फोंडाघाट वाठारांत दुःखाचे ल्हार पातळ्ळा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लग्नाची होळीक घेवन निकिता मुंबईच्यान घरा आयिल्ले। ते आपल्या भावा वांगडा मोटरसायकलीन अंबराडच्यान फोंडा घाटात येताले। देवतेचेर कासवन तळवडे बौद्धवाडी हांगा पावतकच मुखावयल्यान येवपी एका एसटी बसीक वाट दिताना मोटरसायकल रस्त्या कुशीक निसरली आनी दोगांय भावंडां सकयल पडली। या घडणुकेत निकिताची तकली नेटान रस्त्यार आपटली, जाका लागून तेका गंभीर दुखापत जाले जाल्यार तेजो भाव साल्वार जालो। अपघाता उपरांत दोगांकूय बेगोबेग हॉस्पिटलात दाखल करपाक एसटी बस चालक, कंडक्टर आनी प्रवाशांचो महत्वाचो वांटो आशिल्लो। सुरवातीच्या उपचारा उपरांत तांकां कणकवले हांगच्या जिल्लो हॉस्पिटलात दाखल केले। तपासणी उपरांत वैजकीय अधिकाऱ्यांनी निकिताक मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। अपघाता उपरांत एसटी बस चालकान कणकवले पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करून मोटरसायकल चलोवपी बेपरवायेन दुचाकी चलयल्ल्यान हो अपघात जालो अशें सांगले। ते प्रमाण मोटरसायकल चलोवप्या आड गुन्यांव दाखल केला। निकिताचो लग्न सुवाळो 23 फेब्रुवारीक थारिल्लो। लग्नाच्यो होळिको वाटपाचे काम नेटान चालू आशिल्ले। तांच्या घरात खोशयेचे ल्हार पातळिल्ले, पूण कांयच खिणा उपरांत हे ल्हार दुख्खात पातळ्ळे आनी निकिताचे लग्न जावन सुखाचो संवसार करपाचे सपन अर्दकुटेच उरले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।